म्हजें नांव लीना गोन्साल्वीस, हांव होल्ले रावता. मार्च 2023 वर्सा म्हाका हो प्रॉब्लेम स्टार्ट जालो. म्हणजे पांया पोंदच्यान स्कीन दाट जावन येवंक लागली. दोतोराक मेळ्ळो, दोतोरान कितें ऑयंटमेंट दिलो, स्कीन डिजॉल्व जावपाक. स्कीन डिजॉल्व जाताली तितली स्कीन आनी वाडत रावली. त्या दोतोरान दुसऱ्या दोतोराशी गेलो. ती सेम 2 दीस बरें दिसता, परत वाडत रावता. ही स्कीन आनी 2-3 कोणे वार्ता वचूंक लागलो. गायचे दोतोर आसा म्हणून थिंचोच गेलो. सेम प्रॉब्लेम वाडत रावले. स्कीन वाडटा, पोंदच्यान स्कीन वाडटा आनी वयल्यातली स्कीन टायट जावन फुट्टूंक लागली आनी गाय येता पडपाक लागली. पांय स्टार्ट जाले आनी शेकमी म्हणजे दोनी हातांक परत सगळे आख्खे हातांक बोटांक सगळ्याक गाय पडत रावले. कसलें काम करूंक जायना न्हय. कितें हेल्प करतलो मिसेसीक बारीक बारीक करून मेळटाले. चेपट जेन्ना एक कांदो काडटा ताजे ज्यूस भितर पळोवप म्हणजे सारको एक टॉर्चर म्हणटा ते भशेन सारको. नियरली 5-6 months जाले, जायना, क्युअर जायना. कोण एकल्यान म्हाका सांगलें बरोबर एक दोतोर आहा, आपणाक बरो ताजो गूण मेळलो म्हण. दोतोर त्या दोतोराशी गेलो. ताणें म्हजी हिस्ट्री घेतली. म्हणून लागलो तरी 4 म्हयने लागतले क्युअर जावपाक. हे डिजीज दोतोरांक पासून एक्चुअली खबर ना कित्याक लागलें जाता तें. एनिवे ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च जालो. ताणें एक ऑयंटमेंट दिलो. गाय पेटताले बट पेटता ते पेटल्या उपरांत रोखडोच दुसरे कडेन गाय जाताले. अशें 2-3 म्हयने जाले पयले. मागीर तुमचे कडेन एक बीग ब्लँक पीस ऑफ पेपर आसा जाल्यार तो बरो दिसता. बट जेन्ना एक ब्लॅक डॉट ते पेपराचेर पडलो, सगळे नदर वयता ते काय डॉटाचेर, तशें म्हाका घडलें. फादर पात्रिसियो ही आमची बसिलिका एकदम बरी पेटलेली आसा लायटिंगान. आमी केन्नाय बसिलिकेन आयताराची मिसाक करतालीं. हांवें नोटीस केली एक दीस थंयच्या लायटी पेटना. फादरीक वचून मेळलो. हांव फादर म्हाका तेन्ना वळखना. फादरीक मेळलो. फादरीक सांगलें फादर ती लायटी पेटना, तुका हांव ती रिपेर करून दिता आनी आमी परत यूज करूया. फादर एग्री जालो. ओके म्हणालो कर. बट मेन रिजन म्हजें फादरीक मेळपाक म्हज्या हातांक लागून. जे हातांक गाय पडटा ते दाखयले फादर. फादरीन प्रेयर केलो म्हजे वयर आनी म्हणून लागलो तूं बरो जातलो. मार्च एप्रील जे दोतोरान सांगलें 4 म्हयन्यांनी क्युअर जातलो तो. जालें एप्रील 4 म्हयने जाले, जायना. अल्टिमेटली डॉक्टर म्हणून लागलो जीएमसीन वच आनी बायोप्सी करून घे. जीएमसीन गेलो, बायोप्सी केली. सेम प्रॉब्लेम पाल्मो प्लांटोसोरायसिस. जे फकत हातांक हे पोंदच्यान आनी पांयांक पोंदच्यान इतल्याकच इफेक्ट जाता ते. सो परत दोतोराशी वचूंक ना. जीएमसीचो ट्रिटमेंट स्टार्ट केलो. इवन एक्सपोजिशन लागीं पावलें. एक्सपोजिशनाक वॉलंटियर जावपाक जोण्यातले जे प्राधिकाराचे रेकमेंडेशन जाय आसलें. फादर म्हाका म्हणलो तूं तुजें एप्लिकेशन दिवंक लागलो डायरेक्टली. एक्सेप्ट फादर लागलो म्हाका जॉइन अस म्हणलो. येस फादर आय एम देअर आनी म्हजें एप्लिकेशन दिलें. एक्सपोजिशन स्टार्ट इलेक्ट्रिकलच काम म्हाका फादर हेल्प केलें. नी कलेक्शन और अदर ड्युटीज नी. एक्सपोजिशन इलेक्ट्रिकल ऑफ द बासिलिका एंड एज अ प्रोफेसर. पेंडॉलाक सेपरेट आहलो कॉन्ट्रॅक्टर. सो तितून हांव इंटरफियर जावंक ना. एक्सपोजिशन जालें स्टार्ट. सायबाक देंवयता त्या दिसा आमी आहले साक्रिस्तीन भितर. सायबाच्या पाशांक हात लायले म्हणलें सायबाक तूं म्हाका बरो कर. एक्सपोजिशन स्टार्ट जालें. म्हजी ड्युटी कितें आहा ती करतालो हांव. आनी जेवणाक सगळें जेवणाची तयारी सगळी आसली. एवरीथींग वॉज फाउंड इन द बसिलिका. सो म्हाका कुलेरान जेवचो पडटालो. कित्याक मात पासून तिकसाण म्हाज्या गायन कोंता केन्ना लागलो. आनी जेवल्या उपरांत एक एकल्यान आपली बसी घेवची पडटली.
म्हाका ग्लाव घालचे पडटाले आनी म्हजी बसी घेवची पडटाली. हे भशेन देवान म्हाका आपली कृपा दिली म्हजी एक्सप्लोरेशनाची वार करपाक. डिसेंबर 28 आमचे सगळ्यांचे वेडिंग जाल्लें. हांवें चिंतलें ड्युटी सोडून बरें जायना माझें काजारां वचपाक. सो ड्युटी काबार जाल्या उपरांत हांव रिसेप्शनाक गेलो. अबावट 6:30 सुमार भायर सरलो ड्युटी जाल्या उपरांत आनी तयारी करता काजार बसपाची रिसेप्शनाक. फादरीचो फोन येता म्हाका. लिना म्हण लागलो क्लोजिंग सेरेमनी दिसा तुका सिलेक्ट केला साहेबाच्या काश्यां दवरपाक. म्हजे दोळ्यांत दुकां पडली. व्हरून आयले खंय जाप सुटोन आलें. म्हणजे फादर चिंता कितें जालें काय म्हणून. 5 सेकंड सायलन्स. फादर म्हणलें लिनो येस थँक्यू व्हेरी मच फादर इतलें. फादरीन फोन केलो फोन. आनी 2 दिसांनी म्हाका एक सारकी मेसेज केली. पण सांगलेले भशेन म्हाका सारकें एक्सपोजिशन जाल्या उपरांत तो बरो जातलो. आनी खरेंच एक्सपोजिशन 5 तारखेर काबार जालें. एक 8-10 दीस जाता म्हणल्यार हे म्हाका गायब पडून म्हजे हात सारके भरलेले पांय भरलेले सगळे बंद जाले. वय सायन्स एंड मेडिसिनान जे सांगलेलें म्हाका की हे दुयेंसाक क्युअर ना. हे लायफ लॉंग डिजीज. हे देवान आपले पावर दाखोवन म्हाका बरो केलो. बाय हिज स्ट्राइप्स आय एम हील्ड. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. इतल्यान म्हजें खबर जालें ना. हांव खुशी जावन तितलेंच घेवन बसूंक ना. हांव आजून घेता बसिलिकेन. तिचो केन्ना फादर सांगता कितें चलना तें सगळें वता आनी म्हजो टायम तितूर ते व्हॉलिंटियरांक दिता. हे जे फिक्स व्हॉलिंटियर आसा सकाळचे ट्युरिस्ट जे भितर सरता 10 वरांचेर ते 5 वरां पासून तांचे चालूच आसता. इगोर्जेन भितर सरल्या उपरांत ते डोंट नो हाव टू बिहेव. सारकी मार्केट प्लेस कितें भशेन ताका केन्ना बोब मारचें पडटा ताका सांगून ह्यो पवित्र जागो हे तुमचे देवान कांय चलना म्हणून. जेजू जायते फावट ओपारी सांगतालो. कोणी फारीचो ताका ट्रॅक करूंक सोदतालो म्हणून लागलें शेजाऱ्याक हांवें कोणती फारी करची वो ना. जेजू म्हणून लागलो दाखय कितें आहा ताणें ताका देनाराय दिलो. हांगा देनाराय दिले. हितूर आमी वाचता एक विधवा बायलेन आपले 2 नाणे टेंपलाच्या कलेक्शन बॉक्सान घातले. हिंगासर हांगा एक दोनी आपले चाकरांक आपयता आनी एकल्याक 5 ताल्यांनी दिता. एकल्याक 3 ताल्यांनी दिता. एकल्याक 1 ताल्यांनी दिता. एक ताल्यांन एक उतर एक सिमिलर वर्ड इंग्लिशीन आहा टॅलंट्स म्हणटात आमी. आनी कोंकणीन टॅलंटाक गूण म्हणटा. देवान आमकां सगळ्यांक दिवचा वर्साचे गूण दिल्ले आहा. सो आमी तो जेन्ना ताका आपले तो आयल्या उपरांत परत आयल्या उपरांत ताचे हिशोब मागता. 5 ताल्यांत दिले तो फुडें सरता म्हणटा साहेबाक म्हाका 5 ताल्यांत दिले. आपण आनी जोडले आनी 5 जोडले आनी एक घे म्हणटा तुजे येता. तो म्हणिना ते म्हाका 5 दिल्या तुजे 5 दोन हे 5 हांवें जोडल्या ते म्हजे अशें म्हणिना तो. तूं सगळे तुजे म्हणटा. तशें 3 ताल्यांत दितलो. हय 3 आनी 3 ताल्यांत दिता. एका 1 ताल्यांत घेतले कितें म्हणलें कितें केलें ताणें ताल्यांत घेतलो आनी जमनीन पडून दवरलो. देवान तुका आमकां सगळ्यांक देणी दिल्या पडून दवरपाक न्ही लिपून दवरपाक न्ही. आमी सर्टिफिकेट शिकता सर्टिफिकेट्स डिग्रीज घेता वंचेर मारपाक न्ही. ते सर्टिफिकेट जे आमचे शिकप करता तातूंत आमी आमची उदार करता दुसऱ्यांची करता. तशीच देवाकूय करता. इल्ले पण देवाक भेटूंक जाय. तूं जे देवाक मापान दिता देव तेच मापान तुका सुयेन भरून दामून चेपून परत दितलो. ही देवान सांगलेलें आसा आमकां. सो यू गिव वॉट एवर यू कॅन गिव टू गॉड. सो इतलें म्हणून सांगून हे पवित्र जाग्यार तुमचे फुडें रावन म्हजी टेस्टिमोनी दिवन देवाचे उपकार घडयता.